पुलीस पावच्या पयलीं परत JCB आयले आनी ते पुरून गेले. आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन आसली तेन्ना पीड ओपन आसलो आनी तो आमी तांकां सगळे डॉक्युमेंट्स दिल्ले. हे मोठ्या प्रमाणात 12, 13 आणि 14 हे ईदाच्या हेतूर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर ही हांगासर तेंच्यांनी हत्या गोवंशाची केल्ली आसा. वाळपय पुलीस स्टेशन आनी ही एरिया विथीन द रेंज ऑफ 1 किलोमिटर हे सगळे आसा. म्हणटकूच हे मोठें एक आव्हान पुलिसा समोर आसा. हेजेर आतां डेप्युटी कलेक्टरान इमिजिएटली मिटींग कॉल करूंक जाय आनी मिटींग कॉल करून हेजेर डायरेक्शन वचून हेजेर ट्रॅकिंग जावंक जाय. जे इन्व्हेस्टिगेशन जाता तेजे पूर्ण तेंच्यांनी हे करूंक जाय, ट्रॅक करूंक जाय. जाल्याच हेची फळामुळां मेळोवंक शकता. आनी जे पयलींचे हे एक्यूज आसा, आमकांय दुबाव आसा, तो आतांच म्हायती मेळ्ळा तो एब्सकॉन्डिंग आसा कालच्यान. आमी पळयतले 2-4 दीस, नाजाल्यार आमचो मुवमेंट आमी फुडली आमची जी आतां फाल्यां आमची बैठक जातली गोवंश सुरक्षा अभियान पदाधिकारी आमी बसतले. ह्या गोरवांच्या दोतोराक त्यो गाय बैल काय रेड्या म्हशींच्यो तकल्यो त्यो पळोवंक खंय रिपोर्ट काडचो पडटलो. There were cattle slaughtered here, so we can't specify whether it is buffalo or cow or cattle, male or female. So investigation is going on. Once the full report is done, we can tell. नित्या भशेन पुलीस सायलंट, विचारल्यार ततपप. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे भायर खंयच गोरवां मारूं नज आनी तांचे सांगाडे वा अवयव खंयचे खंय पुरूं नज. आतां PI कितें उलयता तें आयकात. इलिगल स्लॉटरिंग जाला म्हणून अजून कन्फर्म जावना. आमकां फक्त हांगा स्कल 17 मेळ्ळ्या. तेज्या उपरांत आतां आमी फाल्यां आयज मीट कॉम्प्लेक्स बंद आसा, फाल्यां आमी इन्क्वायरी करतले आनी तेज्या उपरांत कितें तें डिसिजन घेवन ऑफेन्स घालतले जर इफ एट वन. आनी तेका जर परमिशन आसा मीट कॉम्प्लेक्सान जर आमकां सांगलें की बाबा ना तेणी इतली गोरवां वयली आनी हे तेजी लिगली व्हेल्या म्हणून, जाल्यार कांयच ऑफेन्स जावचो ना. एक्टिविस्टांक जाचेर दुबाव आसा तो कर्म करून सध्या फरारी. प्रकरण खंय मेरेन वता आनी नेमकें कितें एक्शन जाता ताचेर ह्या प्रकरणात पुलीस आनी एनिमल हजबंडरीच्या दोतोराचो रोल क्लियर जातलो. वाळपयच्यान महादेव जोशी.